न्यायकर्त पुस्तकांतले वाचप. त्या काळार जोरांत दानाचे कुळयेचो मानोवा नांवाचो एक मनीस जियेतालो. ताची बायल वांज जावन आसली आनी तिका भुरगीं नातलीं. सर्वेस्पराचो दूत तिका दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, तूं खरीच वांज आनी तुका भुरगीं नात, पूण तूं गर्भेस्त जाताली आनी एका पुताक जल्म दिताली. जागृत राव आनी जावं धाका सोरो जावं हेर सोरो पियेनाका, अशुद्ध खाण खायनाका. कित्याक तूं गर्भेस्त जाताली आनी एका पुताक जल्म दिताली. ताच्या माथ्याक वाकर लावंक नजो, कित्याक तो चरखो आपल्या जल्मातावनच देवाचो नाजीर जावंक जाय. तो इस्रायेलीतांक फिलिस्तियाच्या हातांतली निवारूंक सुरू करतलो. बायलेन वचोन दादल्याक म्हणलें, देवाचो एक मनीस म्हजेशी आयलो. ताका देवदूताचें रूप आसलें, खरेंच भयंकर. तो खंयतावन आयलो म्हूण हांवें ताका विचारलें ना आनी ताणें आपलें नांव म्हाका सांगलें ना. पूण ताणें म्हाका म्हणलें, तूं गर्भेस्त जाताली आनी एका पुताक जल्म दिताली. देखून जावं धाका सोरो जावं हेर सोरो पियेनाका, अशुद्ध खाण खायनाका, कित्याक तो चरखो जल्मातावन मरा पर्यंत देवाचो नाजीर जावंक जाय. ते स्त्रियेन एका पुताक जल्म दिलो आनी तिणें ताका सामसांव म्हूण नांव दिलें. चरखो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. जोरा आनी एश्टावोला मोदें आसलेल्या महाने दानांत सर्वेस्पराच्या आत्म्यान ताका प्रेरण दिवंक सुरू केलें. देवाचे उतार हे. सान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. जुदेयाच्या राया हेरोदीच्या काळार अभियाच्या वर्गाचो जाकारी नांवाचो याजक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ आनी ती याजकाच्या कुटुंबांतली. तीं दोगांय देवा मुखार नितिवंतां आसलीं. सर्वेस्पराचे सर्व उपादेश आनी नियमां ती आक्षेपाविने पाळटाली. पूण तांकां भुरगीं नातलीं, कित्याक एलिझाबेथ वांजडी आसली. त्या शिवाय तीं दोगांय उतार प्रायेक पावुल्लीं. एक दीस जाकारी आपले वर्गाचे सर्ते प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचे कार्य चलोवन आसलो. याजकांचे दस्तुरेक सरी जावन सर्वेस्पराच्या देवाळा भितर सरन दुंप भेटोवच्या कामाक सोडतेन ताका विंचून काडलोलो. तो दुंप भेटोवच्या वेळार लोकांचो जमो भायर मागणे करीत आसलो. तेव्हा सर्वेस्पराचो एक दूत दुप्पा वेदीच्या उजव्याक उबो आसलोलो ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाकारी घाबरलो आनी व्हड आकांतान भरलो. पूण देवदूतान ताका सांगलें, जाकारी भियेनाका, देवान तुजें मागणें आयकलें. तुजी पतीन एलिझाबेथ एक पुताक प्रसूत जाताली. ताका तुवें जुवांव म्हूण नांव दिजय. ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातालो आनी जायते जण उल्हास पावताले. कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातालो वायन वा आमालाचे कसलेय तो सेवचो ना आनी ताचे आवयचे कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरोन आसतलो. इस्रायेलाच्या भुरग्यां मदल्या साबारांक तो सर्वेस्परा तांच्या देवा थंय परतितालो. एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतालो. बापूय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतालो. अविधेयांक तो नितिवंताचे वाटेक परतितालो. अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक परजा तो आयती करतालो. जाकारी देवदूता लागीं म्हणालो, ही संगत खंडीत म्हूण हांवें फातयेवचें कशें? हांव आतां म्हातारो आनी म्हजी पत्नी उतार प्रायेची. देवदूतान ताका जाप दिली, हांव देवाचे सदरे हुजीर सेवा करता तो गाब्रिएल. तुजे लागीं उलोवन ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे सरशी धाडला.
पूण फावो त्या वेळार जारी जावची ही मुची उतरांत वेसत मानली नांत. देखून ह्यो संगती घडोवन येसर तूं मन उरतलोय, उलोवंकूच शकचो नाय. हेवशिल्यान लोक झाकारीची वाट पळोवन आसलो आनी देवाळांत तो तितलो वेळ रावोंक खारान कितें जावयेत म्हूण चिंतून आजाप जाल्लो. तितल्यार झाकारी भायर आयलोलो, पूण तांचे लागीं उलोवंक ताच्यान जालें ना. तवळ देवाळांत ताणें एक द्रश्टाव देखला जायत म्हूण तें समजालें. तवळ तावन तो मन उरलो आसता तांचे लागीं हात भाशेनच उलयतालो. आपल्या मनेरपणाचे दीस भरती जाताच तो आपल्या घरा फाटी गेलो. थोड्या काळा उपरांत ताची पतीन एलिझाबेथ गर्भेस्त जाली. सर्वेस्परानच हे मुचे थंय केलें. मनशा मदले मुचे नालिसपण काडून आतां पुणी ताणें दया केली आनी 5 म्हयने पर्यंत भितरच एकसुरायेंत चियेली. देवाचे उतार हे.